आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन # मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन # मतदाता जंक्शन. मतदाता जंक्शन आयच्या वळेरींत ऐकूया खाशेले संक्षिप्त पुनरीक्षण म्हणजेच स्पेशल समरी रिव्हिजन. नमस्कार वांगड्यानो, येवकार तुमकां सगळ्यांक हे खाशेले मतदाता जंक्शन कार्यावळी. म्हजें नांव भारती आणि म्हज्या वांगडा आसा तुमचो इश्ट भारत. नमस्कार इश्टानो, आमी घेवन येतात तुमचे खातीर दर सप्तकांत मतदान आणि मताधिकारा संबंधित खूबशी माहिती. ही माहिती तुमच्या खातीर खूप गरजेची आसा. तर हे फावट आमी आमच्या आयकुप्यांक कसली माहिती दितात? पळय भारत, आयची माहिती हे खातीरूय उपयोगी आसा, कारण आपल्या बुथाचेर एक बूथ लेवल ऑफिसर म्हळ्यार BLO कशे आणि कितें काम करता, तशेंच तांचें काम करपाच्या तरा विशयी सांगतले. BLO विशयीची माहिती दर एका मतदारान जाणप गरजेचें. मतदार कशें जावप आनी वळखपत्रांत दिल्ले म्हायती बद्दल आणि नवें वळखपत्र करपाची पुराय म्हायती आमी तुमकां दितले. आणि वांगडाच वोट दिवपाच्या तुमच्या अधिकारा विशीं संबंधित एक प्रस्नूय तुमकां विचारतले. भारत, पळय, आमचे मदीं वेंचणूक काकाय आयलात जे मतदाराचो दर एक दुबाव पयस करतात. दर एका प्रश्नाची जाप आमकां बेधडक आणि अनमन नासतना दितात. वेंचणूक काका, नमस्ते. अरे, तुम्ही दोगांय आपसात कसल्यो गजाली करतात? आमी दोगांय न्हय, थंय पळयात, आमचे वांगडा आसात आमची सायबर एक्सपर्ट कल्पना. नमस्कार सगळ्यांक. तर आयज आमचे वेंचणूक काका आमकां मतदाराच्या अधिकारा विशयी कांय गजाली सांगतले. त्यो जाणा जावपाक तुमचे खातीर खूब गरजेच्यो, कारण आमकां जाय समाजांतलो दर एक मनीस एक जागरूक आणि जाणटो मतदार जाल्लो. अब सागर बन, किरण है तू अब सूरज बन, हवा है तू. पळयात, उलयता उलयता आमी आयली गांवच्या पंचायत भवनात आणि सरपंच रमई काका मुखार दिसतात. पांया पडटा रमई काका. खूप दिसा उपरांत दिसले वेंचणूक काका. आयकलां खूप माहिती वाडटात लोकांक. गांवकारांक जागयतात काय कितें? भावा, म्हजें काम जागोवपाचें न्हय, सांगपाचें. देशाच्या वेंचणूक आयोगान आमचे खातीर कितलें सगळें केलां. वोटर्साचे अधिकार कितले पारदर्शी आनी सरळ केल्यात तें. आणि काका, घरा बसूनच मतदानाची सगळी माहिती मेळटा. आता वोटराक आपणाले फॉर्म 6 भरून मतदार जावप पुरायेन सोपें जाला. खूप बरें केलें तुमी वांगडाच हांगा आयले ते. कारण आमचे पंचायतीत मतदाराच्यो समस्या आसात त्यो सुटावे करूंक आतां BLO दर शेनवाराक येतात. चिंता करू नकात सरपंच बाबा, आमी तुमच्या दर एक प्रश्नाची जाप दितले. आमी आसात न्हय, आमी तुमच्या पंचायतीच्या दर एका मनशाक मतदार करतले. जाचो वोटर ID कसल्याय कारणाक लागून जावक ना ताची ID करतले, आणि जे सोंपल्यात तांची माहिती घेतले. खूप बरी गजाल. सरपंच बाब, हाका पुनरीक्षण म्हणटात. जे खाशेले पुनरीक्षण म्हळ्यार स्पेशल समरी रिव्हिजन आसा. ऐकात, हे विशीं उपनिर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यासजी कितें म्हणटात ते. स्पेशल समरी रिव्हिजन द्वारा देश के स्पेशल समरी रिव्हिजन म्हळ्यार खाशेल संक्षिप्त पुनरीक्षण भारताच्या वेंचणूक आयोगाच्या कामातले एक खूप महत्वाचे काम. हातून सगळ्यात पयलीं दर वर्साच्या ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात नामीत नागरिकांची निर्वाचक नावावळ तयार करून ती उजवाड येतात. मागीर हातून नाव घालप आणि हरकतीची अर्जी घेवंक आयोजित केल्ल्या शिबिरांनी सगळ्यो अर्जी स्वीकारतात. त्या अर्जीचेर विचार केल्या उपरांत फावो त्या बदला उपरांत मतदाराची वळेरी उजवाड येतात. स्पेशल समरी रिव्हिजन नागरिकांक मतदान अधिकार दिवंक केल्ले प्रक्रियेचो एक महत्वाचो पावंडो आसा, जातून डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्री बंद करपा सारखी महत्वाची कामां करतात. जाका लागून एकाच नागरिकाची 2 सुवातीचेर मतदार वेळेरेंत नावाची नोंद उरना. एपिक कार्ड म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉल फोटो वळखपत्राची दोट्टी एंट्री सोंपोवपाची सादूरतायूय घेतात. मतदार ओळखपत्रांत अस्पश्ट फोटो बदलपाचे कामूय पुराय करतात. आयोगाचे पुराय यत्न आसात ते म्हळ्यार
देशाच्या दर एक नागरिकांक मतदानाचो अधिकार मेळचो आनी कसलेच कठिनाये बगर तो त्या अधिकाराचो वापर करूं शकचो. वा, इतल्यो सगळ्यो गजाली. अशें करात, आनीकूय कितें सांगात ह्या विशीं, जाका लागून 18 वर्साचो जावपी खंयचोय आमचो युवा मतदार जावपा पासून उरचो न्हय. सांगतात, पूण पाळये पाळयेन आमची गजाल सुरू जाल्ली खंय BLOच्या कामा विशीं. अशें जावं येता, तुमचें नांव कांय कारणाक लागून वोटर लिस्टांतल्यान कट जावंक शकता. जर तुमी तुमची रावपाची सुवात बदलल्या, वा तुमचो जॉब वा वेपाराच्या संबंदात खंयच्याय नव्या शहरात शिफ्ट केला, तेन्नाय वोटर लिस्टांतल्यान तुमचें नांव कापूं येता. हय, देखून जर बूथ लेवल ऑफिसर तुमच्या घरा मतदार वळेरी चेक करूंक येता आनी तुमचे विशयी ताका सारकी म्हायती मेळना, तरी तुमचें नांव वोटर लिस्टांतल्यान कट जावं येता. देखून तुमी BLO ऑफिसराक सारकी म्हायती दियात आं. आनी ह्या स्पेशल समरी रिव्हिजन कॅम्पात BLO सगळ्यो अर्जी घेता. हय, हाचे भायर त्या तरतुदीची गजाल करतात जातून सगळ्या समस्यांचो सुटावो आसता. हांव सजमूंक ना. हांव समजायता. मतदाराक आपणालें मतदार वळखपत्र करूंक वा तातूंत बदल करूंक, तशेंच कोणाच्याय मरणा उपरांत मतदार वळेरेंतल्यान ताचें नांव काडूंक वेगळीं वेगळीं फॉर्मां भरतात. बरें, तर म्हाका सांग, कितले तरेची फॉर्मां असतात आनी त्या सगळ्या फॉर्माचो अर्थ कितें? काका, तुमी खूब बरो प्रश्न विचारलो. खरें म्हळ्यार इलेक्शन कमिशनाची वट 5 तरांची फॉर्मां असतात. पयले फॉर्म, जाका फॉर्म 6 म्हणटात. भारताचो खंयचोय नागरीक जेन्ना पयले खेप मतदार म्हणून आपणालें रजिस्ट्रेशन करता, तेन्ना हेच फॉर्म भरता. वा एका निर्वाचन क्षेत्रांतल्यान दुसऱ्या निर्वाचन क्षेत्रांत वता, तेन्नाय ताका हेच फॉर्म भरचे पडटा. दुसऱ्या फॉर्माक 6A म्हणटात. ह्या फॉर्मा वरवीं अशे लोक मतदार वळेरेन आपणालें नांव आस्पावीत करपा खातीर अर्जी करतात जे भारत सोडून संवसारांतल्या हेर देशांनी वचून वसल्यात. अशा लोकांक प्रवासी भारतीय म्हणटात. भारत एक फॉर्म 6B लेगीत आसा जे गरजेचे मानतात. एक भारतीय मतदार ह्या फॉर्मा वरवीं आपल्या आधार कार्डाची लिंक आपणाले इलेक्टोरल रोला कडेन करूंक अर्जी दिता. कसलो रोल? इलेक्टोरल रोल म्हळ्यार मतदार वळेरी, जाची चर्चा आमी हे पयलींच केला. पूण फॉर्म 6B भरपाची कसलीच सक्ती आसना. मतदार वळेरेन डुप्लिकेट एंट्री काडपा खातीर ही तरतूद ह्या वर्साच्यान सुरू केल्या. वेचणूक काका, तुमी सारकें सांगले. एक फॉर्म 7 वा 7 लेगीत आसा. जेन्ना कोणाकूय मरण येता तेन्ना ह्या फॉर्मा वरवीं आशिल्ले मतदार वळेरेंतल्यान मेल्ल्याचें नांव काडूंक ताच्या घरच्या वतीन अर्जी दितात. स्वताचें नांव काडपा खातीरूय ह्या फॉर्माची गरज पडटा. हेर कोणालें नांव निर्वाचक वळेरेन घालपा खातीरूय हे फॉर्म भरतात. आनी निमाणो फॉर्म आसा फॉर्म 8 म्हळ्यार 8. मतदार वळेरेंत पयलींच्यान दिल्ले म्हायती सुदरप वा शुद्धी करूंक वा फोटोग्राफ बदलूंक फॉर्म 8 भरतात. खूब व्हडली म्हायती दिली तुमी दोगांयनी. खूब खूब दिनवास काका. आनी काका, आनी एक म्हायती दिता. तुमी ई-एपिक नांव एखादलें आयकलां आसतलें न्ही? ना, आयकूंक ना. कितें हें ई-एपिक? तुमकां हें तर खबर आसाच, आमचो देश आतां नेट्टान डिजिटला कडेन फुडें सरता. देखून भारताच्या वेंचणूक आयोगान EPIC वा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो वळखपत्र सादर केला. येयात हे विशीं आमच्यो सेलिब्रिटी आयकन अंकिता रैना कितें म्हणटात तें आयकुया. नमस्कार, मैं हूँ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी, ओलंपियन और अर्जुना अवार्डी अंकिता रैना. मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में रहती हूँ. एक खिलाड़ी के रूप में मैं अपनी टीम के लिए अपना 100% योगदान देने का प्रयास करती हूँ और इसी तरह से लोकतंत्र के स्तंभ समान चुनावों में भी मैं अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास करती हूँ. हम युवाओं को आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है. याद रखिए, वोट देना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी. इलेक्शन कमीशन का मतदाता जंक्शन का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है. ये प्रोग्राम न सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है बल्कि कई सारी दुविधाओं और शंकाओं का समाधान भी करता है. इस माध्यम से आपसे समय समय पर मुलाकात होती रहेगी. धन्यवाद और नमस्कार. जेन्ना इतले सगळे सांगलाच तेन्ना हेवूय सांगात, ज्या लोकांची घरां नात मतदार वळेरेंत तांची नोंदणी कशी जावंक येता? तुमी सामकें म्हत्वाचें विचारलें काका. घर नाशिल्ल्या व्यक्तीचे बाबतींत
BLO फॉर्म 6 दिल्ल्या नाम्याचेर रातचो वचून तो बेघर मनीस ताणें फॉर्मान दिल्ल्या नाम्याचे सुवातेचेर न्हिदता काय ना तें पळयता. म्हळ्यार बेगर व्यक्तीक रावपाचे सुवातीचे कसलेच कागदपत्र दिवपाची गरज पडना. हय, कसलेच कागदपत्र प्रमाण वा डॉक्युमेंट प्रुफाची गरज ना. आनी हय, BLOक हे तरेच्या सत्यापना खातीर एकूच रात न्हय जाल्यार जायते फावटी एप्लिकंटाच्या त्या नाम्याचेर वचप गरजेचें आसता. पूण नोंदणे खातीर तुमचे लागीं कांय सरकारी कागदपत्रां आसप गरजेचें आसा. जसे तुमचे जन्म प्रमाणपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, बँक वा पोस्ट ऑफिसाचे सध्याचे पासबुक, रेशन कार्ड, आयकर थारावपी आदेश, भाडे पावती, उदकाचे बिल, टेलिफोनाचे बिल, विजेचे बिल. पिरायेच्या कागदी प्रमाणपत्राची वळेरी जी फॉर्म 6 वांगडा दिवची पडटा ती आसा आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, इयत्ता 10 वा 8 वा 5चे प्रमाणपत्र, भारतीय पासपोर्ट, पॅन कार्ड व ड्रायव्हिंग लायसन्स हातले खंयचेय एक. म्हळ्यार फॉर्म भरपाची व्हडली भानगड आनी परती सरकारी ऑफिसाची महाभोंवणी. भोंवण्यो कोणाक खबर कितली जोती झरतात ती. काका, हाच्या खातीर खंयच्याच ऑफिसाची भोंवणी करपाची वा धरणे धरपाची कांयच गरज ना. फक्त तुमच्या मोबायलार मतदार मजत ॲप www.voterportal.eci.gov.in डावनलोड करात. लक्षांत दवरात, हे राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल आसा. हाच्या वरवीं भरिल्ली फॉर्माची इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ संख्येच्या मजतीन तुमची अर्जीची स्थिती तुमी जाणा जावंक शकतात आनी BLO तुमच्या म्हऱ्यान स्वताच हो फॉर्म व्हरूंक शकतात. वा, हय तर. आणि आता पाळी आसा आयकुप्याचे भागीदारीची. दोस्तों, मैं पन्ना त्रिवेदी वीर नर्मद साउथ गुजरात विश्वविद्यालय सूरत में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और जहाँ विश्वविद्यालय होता है वहाँ अधिकतर काम युवाओं के साथ होता है. तब मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि बिना मतदान किए देश की व्यवस्था पर सवाल उठाना या आलोचना करना ठीक नहीं होता. कभी कभी हम यह सोचकर मतदान करने नहीं जाते कि हमारे एक मत से क्या होगा भला, मगर जब हम टीवी के समाचारों में 80-90 साल के बुजुर्गों को मतदान के लिए जाते हुए देखते हैं, तब देश के भविष्य के लिए उनकी फिक्र का एहसास होता है. देश के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना भी एक तरह देश सेवा ही है. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद पहली बार मतदान के लिए जाएंगे, तो अपने पहले मतदान को भी यादों के उस गुल्लक में संभाल कर रख लीजिए. और हम जितने उत्साह से दिवाली और ईद मनाते हैं, आइए उतने ही उत्साह से हम मत वाले मतोत्सव मनाएं. मतदान संबंधित कसल्याय विशयाचेर आयकुप्यांनी बरयल्ले कसले गीत वा तांची कविता आमी आमच्या कार्यावळीत आस्पावीत करतात. तांच्याच आवाजान रेकॉर्ड केल्ले 1 मिनटाचे हे सादरीकरण मतदान आनी मतदाराचे अधिकार जाणा जावंक आमकां प्रेरीत आनी उत्साहीत करता. हय, तुम्ही तुमच्यो कविता व गीत आमकां व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950 या नंबराचेर धाडूं शकता. आयकुप्यानो, फाटल्या एपिसोडाचो प्रश्न आशिल्लो, वेंचणुके वेळार उमेदवाराची अचूक म्हायती मेळची म्हणून खंयच्या ॲपाचो उपेग करूं येता, आनी हाची जाप आसा KYC ॲप नो योर कॅन्डिडेट. आनीक जाप धाडपी जैतिवंत श्रीमती प्रमिला तमिल सेल्वन, चेन्नय, परबी. आनी आतां कार्यावळ सोंपोवचे पयलीं हो आसा आयचो प्रश्न. हे फावटीचो प्रश्न आसा, ई-एपिकचो फूल फॉर्म कितें? म्हळ्यारूच ई-एपिकचें पुराय नांव कितें? तुमच्यो जापो आमकां सोमारा मेरेन मेळूंक जाय. व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950. तुमची जाप धाडटना यादीन तुमचो नामो आनी मोबायल नंबरूय आमकां धाडात. ताचे वयल्यान आमी तुमच्या लागीं संपर्क करूंक शकतले. सारकी जाप दिवप्या मदल्या लकी ड्रॉन वेचून काडिल्ल्या एका भाग्यवंत आयकुप्याक मेळटले निर्वाचक आयोगा कडल्यान प्रमाणपत्र आणि वांगडा एक बरीशी भेट. म्हणटकच स्वता संबंधीची माहिती तुमच्या वोटर आयडीन अपडेट दवरात. आणि आता घड्याळ पळोवपाचो वेळ जाला. फुडल्या सप्तकाक आमी मेळटली होच मिटींग पॉयंट मतदाता जंक्शनाचेर. परतून खूबशे म्हायती वांगडा तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. गुड बाय. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम.
लोकशाहीची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हॅशटॅग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.